नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। एफसी गोवाची नवी ऑरेंज कलर जर्सी लॉन्च 6व्या ISL सीझनाची तयारी नेटान फॅन्स उमेदीर। जर्सी लॉन्चच्या को ओनर विराट कोहलीच्या हाजेरेन फॅन्स टीमीक नेट। गोंय राज्य सहकारी बँकेचो 2 वर्सांचो ऑडिट रिपोर्टच ना। ऑडिटा विशीं थारावंक शुक्राराक खासा बसका। RBIन बँकेचेर सध्या कसलेच निर्बंध घालचे न्ही, नव्या बोर्डाची मागणी। कांद्याक उजो मार्केटात हुपलीसाठी। हॉर्टिकल्चरांत 50 पार। उटंगार बुट्टेन पीक कुसलें। साठेबाजांक आयती संद। रेट देवना जाल्यार साठेबाजांचेर एक्शनीची केंद्राची तयारी। बँकांचे विलीनीकरणा आड भौशीक बँकांचे कर्मचारी युनियनाची आंदोलनाची शिटकावणी। ह्या वीक एंडाक सेगीत 4 दीस बँको बंद। नित्याच्या वेव्हारांक कॅश शॉर्टेजीची शक्यताय। सरकार उरलो कडेक। काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचें वाजलें। गिरीश सत्ताधारी पक्षाचो म्हणयारो कसो वागता कित्याक? फोनकॉलांचेर आवाज काडल्यार गिरीशाक दुखत कित्याक? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न। हॉस्पिसियोचे फिमेल वॉर्डांनी दशा। एके खातीर 3-4 बायलो पेशंट। कांय पेशंट जमनीर हॉस्पिसियोक ना वाली नाका तो जल्म। एफसी गोवाची नवी ऑरेंज कलर जर्सी लॉन्च। बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार जाल्ल्या सुवाळ्याक एफसी गोवाचो को ओनर विराट कोहलीच्या हातान नवे जर्सीचें लॉन्चिंग जालें। टीम आनी फॅन्सांकय नेट। कोहलीन एफसी गोवा फॅन्सांची तोखणाय केली। एफसी गोवान 6व्या ISL सीझनाचे तयारेक बरोच नेट धरला। ओनू फायनलीक पावन भागचे ना। कप उखलपाची सर्जिओ लोबेराचे टीमीची आनी फॅन्सांची तयारी। I love coming to the stadium, the passion, the support you guys bring is what drives the team. I can tell you as a sportsman that we see fans in the stadium, in the stands, cheering for the team genuinely is what drives us in those tough moments. And you guys have been the most loyal fans, and I just want to thank you all for that. But I think what's happened in the last 2 years has been at a different level, and one person deserves a lot of credit for that is our coach, Sergio. The vision that he's brought into the club. You know, the vision that he's brought in, I was just talking to him in the change room, the understanding of what the club needs, where the team needs to head, and the larger vision is something that is very difficult for a lot of people to understand, but he understands it so well, and that's why you see that drive in the team. You can't just play like that if you're just focused on things that don't matter. You know, the team focuses on the things that matter, and they play for the love of playing for FC Goa, and I think he's taken it to the next level in the last 2 years, and I think we played the best football in the last 2 years. विराट कोहलीन प्रँक केलो। विराट कोहलीन पयलीं जर्सीचें अनावरण करपाक म्हूण जर्सी घातिल्ल्या पुतळ्यावेलो कपडो काडलो। प्रुडंटा खातीर स्पोर्ट्स रिपोर्टर नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। गोवा राज्य सहकारी बँकेचो 2017-18 वर्साचो ऑडिट रिपोर्ट पास जाल्लो ना। 18-19 केल्लोच ना। बँकेची परिस्थिती बरी आसा, ऑडिट रिपोर्ट मात ना। शुक्रारा खासा बसका घेवन CA नेमून ऑडिट रिपोर्टाचें कितें करपाचें तें थारतलें। तो मेरेन RBIन बँकेचेर कसलेच निर्बंध घालचे न्ही म्हूण बोर्ड मागता। बँकेच्या नव्या बोर्डाची पयली बसका सोमारा जाली। RCS आनी नाबार्डाचे अधिकारी बसकेक आशिल्ले। फाटल्या 2 वर्सां भितर कितें पळय जाल्लें कितें आसा तातूंत भितर एक म्हणल्यार ती एडजन जनरल बॉडी मिटींग घेतली ना ताचेर डिस्कशन जालें कशें मुखार वचपाचें कायद्या हितूंतल्यान आमी कशें भायर सरपाचें की हातूंत भितर प्रॉब्लेम जाला की फाल्यां सकाळीं हें सगळें सबमीट जालें ना RBI एक्शन घेवपाक शकता नाबार्डाक पावलेडेन ना
आनी हातूंतल्यान कसो मार्क करपाचो हेजेर सामकें लेंथी डिस्कशन जावन फायनली आमी कितें तरी एक सिच्युएशन पाविल्ले कडेन आसात की कशी मार्क काडपाक 18-19 वर्साचें हें ऑडिट जाल्लें कडेन ना आनी ताजो आमकां ऑडिटर अपॉयंट करपाक जाय आनी हे बँकेचें सादारण तें ऑडिट करतलो जाल्यार जवळ जवळ 3 म्हयन्यांचो कमीत कमी टायम लागता सगळे ब्रांची भोंवन ऑडिट करपाक आनी हाजे बद्दल आमी रजिस्ट्राक बरयलां की हेजेर आमकां कशें हें करपा तें तुमी सांगात पूण अजून कांय आयलें ना पूण तरी आज आमी डिसिजन घेतलां की आमी कसो जाल्यार हो रिजॉल्व बँकेच्या खातीर जें कितें जालां तेजेर व्हडलो आमी खोला विचार करनासतना बँकेचें हीत पळोवन कित्याक फाटल्या काळार बँकेक इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन येवपा जायना कित्याक जें अकावंट दिल्लो हांवें तें RBI कोणा पळयना त्या फाटल्या काळार रिस्ट्रिक्शन हाडूं ही रिस्ट्रिक्शन ह्या खातीर आमी फास्ट आतां एक्शन घेवपाक पळयतात आनी ही बँक ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान सावरपाक आमी प्रयत्न करतात आमचें म्हणणें कितें हांगा आज बोर्डा जालां म्हणल्यार सगळें बोर्डाचें म्हणणें तें म्हाजें न्ही बोर्डाचें म्हणणें कितें की हेका फाटलें कितें पळय जाल्ले कडेन आसा ताका जबाबदार आमी नात आनी हेका फुडें बँकेचोय पयसो वचपा जायना जबाबदार धरून बँकेच्या फंडांतल्यान हें कितेंच जावपा जायना हें आज डिसिजन घेतलेलें आसा हांगा ह्या बोर्डान इमिडिएटली फ्रायडे 3 दिसान नोटीस काडून इमर्जन्सी मिटींग आपयल्या स्पेशल मिटींग बोर्डाची आनी ते मिटिंगे आमी डिसिजन घेतले चड करून मुखार कितें करपाचें कळ्ळें सगळें जें पळय करपाचें तें त्या मिटिंगे जातलें देशभर बुट्टी आनी कांद्याक उजो फाटल्या सप्तकांत 50,000 पाविल्लो कांदो सोमारा 60 वयर साठेबाजांक आयती संद कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्र गुजरात राजस्थाना सारकेल्या कांद्याच्या मोठ्या उत्पादक राज्यांनी उटंगारान बुट्टी मारिल्ल्यान पीक कुसलें हॉर्टिकल्चराच्या स्टॉलांचेरय कांदो 55 रुपयांक तेकलो आनीक 2-3 दीस अशीच परिस्थिती उरल्यार साठेबाजां आड पावलां उखलपाची केंद्र सरकाराची तयारी फाटलो म्हयनोभर देशभर पावसाचो उटंगार आनी बुट्टेन कांद्याचें मार्केट हाल्ला आदल्या सिजनाचें पीक बुट्टेन कुसलां आनी बुट्टी नुस्तेन लायिल्लें नवें पीक येय मेरेन फुडल्या सिजनांत कांद्याचे पिकाची शॉर्टेज कांदो 60 वयर पावला 70 ते 80 तेंकपाचो अदमास आज कांदे का रेट 60 रुपये किलो है और शनिवार को कितना था? शनिवार को 50 रुपये किलो था 30 रुपये किलो था। हाँ कल से बढ़ा रेट उससे पहले कितने था? इससे पहले 40 रुपया था 40 था 35 था अभी बढ़ गया है कांदे का रेट बहुत बढ़ रहा है 20-25 रुपया किलाच्या कांद्यान हॉर्टिकल्चरांतूय 50 हुपली 55 तेकलो 2 दिसां फाटीं 48 आशिल्लो गोंयांत कांदो म्हारग जालो तो कर्नाटक MP महाराष्ट्रात कांद्याचें पीक कुशिल्ल्यान कांदे म्हणल्यार ते पावस भरपूर जालो तो बेळगांव ते सायडीन ते शेतान पिड्ड्यार जाले ते म्हणल्यार कांद्याक म्हणल्यार वेस्ट जाले म्हणटा गोड्याक ते रेट वाडले तेंची आज कांद्याचो रेट कितलो जाला? आज कांद्याचो 55 पर kg जालो आनी पयलीं कितलो जालो? पयलीं 48 आसलो सरकार म्हणटा आदलो स्टॉक आसा मात फुडल्या सिजनाचे शॉर्टेजीचो अदमास घेवन साठेबाजांनी स्टॉक तुंबोवंक सुरू केला म्हूण सरकाराक दुबाव फुडल्या 2-3 दिसांत रेट कंट्रोलांत येना जाल्यार साठेबाजांचेर एक्शन घेवंक स्टॉक भायर काडपाची सरकाराची तयारी प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी कितलेशाच भौशीक आनी बाकीच्या बँकांचे विलिनीकरणाचो निर्णय सरकारान जाहीर केल्या उपरांत भौशीक बँकांचे कर्मचारी युनियनान आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या ह्या सप्तकांत विकेंडाक सेगीत 4 दीस बँको बंद उरतल्यो ब्रेस्तार शुक्रार शेनवारा बँको बंद आनी चौथ्या दिसा आयतार 4 दीस सेगीत बँको बंद उरिल्ल्यान कॅश शॉर्टेजीची शक्यताय सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तकात 26, 27 आणि 28 सप्टेंबराक बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनियनान बंद दवरला ताका लागून संपाचे 3 दीस आणि आयतार मेळून 4 दीस बँको बंद दिसपट्ट्या वेव्हारांचेर परिणाम जावं येता कॅश शॉर्टेज जावपाची शक्यताय आसा सरकारी आणि हेर कितलेशाच बँकांच्या विलिनीकरणाचो निर्णय हालींच केंद्रान घेतला आर्थीक परिस्थिती आणि हिस्पाभार हालिल्ल्यो 10 बँको मोठ्या 4 बँकांनी विलीन जातल्यो एकूण 27 भौशीक बँकांचो आंकडो 12चेर येतलो विलिनीकरणा उपरांत स्टाफ कपात जावची ना हेवूय अर्थमंत्र्यान स्पश्ट केला प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि स्वप्नील तारी सरकार उरलो कडेक सरकाराचेर कोण कितें उलयता ताचे वेल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचें वाजलां गिरीश सत्ताधारी पक्षाचो म्हणयारो कसो कित्याक वागता काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाक प्रस्न
विरोधी पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून विरोधकांक एकठांय हाडपाचें सोडून गिरीश खंय विरोधी पक्षूच फोडूंक उठला. रस्त्याच्या फोंडकुलाचेर गोवा फॉरवर्डान आवाज काडल्यार गिरीशाक कित्याक दुखता तें गोवा फॉरवर्डाक खंय कळना. तर गोंया भितरच अशी एक परिस्थिती जाला की प्रश्न मांडिल्लो PWD मिनिस्टराच्या खात्या विशीं ताजेर CBI इन्क्वायरी करची म्हण, पूण व्हायब्रेट जावपाक लागलो गिरीश चोडणकर. इनफॅक्ट द होल ताजो अप्रोच टुवर्ड्स द पार्टी इन गोवा इज क्वेश्चनेबल. एक तर हांच्या पक्षांतले 12 आमदार निवडून आयिल्ले सोडून गेले हांकां. सेकंडली हांच्या पक्षांतलो मुखेल असो एक प्रभावी आमदार जो विधानसभेत आवाज उठयता तो कंटिन्युअसली इज कंप्लेनिंग अगेन्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. ही इज कंप्लेनिंग अबाउट द लोकल लिडरशीप. जी पार्टीची लिडरशीप आहा ताजे पर्यंत कंटिन्युअसली आवाज काडत आसा. कित्याक काडटा काय त्याच पक्षांतलो आवाज तांच्या अध्यक्षा विशीं. गिरीश चोडणकराक अपोजिशनाची युनिटी नाका. आनीक जर अपोजिशनाची युनिटी करचे पेक्षा अपोजिशना भितर फूट घालपा खातीर अपोजिशन जें कितें आसूं उरलां आतां, जे 27 पक्ष आमदार सत्ताधारी पक्षा भितर आहात आनी 13 आमदार भायर उरलात, तांकां सगळ्याक एकठांय करून एक प्रभावी अपोजिशन करचे पेक्षा गिरीश चोडणकर हें अपोजिशन आहा तेंय बी फोडपा खातीर कित्याक प्रयत्न करता काय. आबूश मोन्सेरातान म्हणिल्लें वाय यू आर क्वेश्चनिंग हिज लिडरशीप का म्हण, अशें तो बरो आहा म्हण काँग्रेस पक्ष लीड करपाक. आनी ताजे नंतर सगळ्यो घडामोडी जाल्यो त्यो तुमकां खबर आसा, जे कशे 10 आमदार गेले बी थंय बी कितें बेटला बेटूल बी नाशिल्ली मूं हातूंत भितर. आनी आतां ज्या तरेचो गिरीशाचो स्टान्स आहा की अपोजिशन युनिटी जावपाच्या बदला अपोजिशना भितर स्प्लीट तयार करपाची, सो एक गिरीशाचें चित्र कितें अल्टिमेटली वॉट डज गिरीश वॉन्ट्स. आनी बाकीच्या सगळ्या विरोधकांक एकठांय हाडपाचें सोडून गिरीशान ही भुमिका अशी कित्या सत्ताधारी पक्षाचो प्रवक्ता जाल्ल्या भशेन तो PW मिनिस्टराक डिफेंड करपा खातीर मैदानाक कित्याक उतरलो. इनफॅक्ट वी एक्सपेक्टेड गिरीश टू जॉइन अस, आमचे बरोबर जॉइन जावपाक की जाय बाबा ह्या प्रकरणात CBI चवकशी जाय, कित्याक गोंया भितर रस्तो काल केल्लो तो आज उरना, ही परिस्थिती आसा. आनी जरी कितलेय आमी पावसा ब्लेम केलें जर जायत की पावस गोंया भितर सदांच पडटालो, ह्या वर्सा मातसो चड पडला. मडगांवां हॉस्पिसियोचे फिमेल वॉर्डांनी परिस्थिती पळयत जाल्यार दुयेंती सोडा, बरे मनशाक नाका जल्म जावपाचो. वॉर्डांत भितर सरतनाच एके खातीर 3-4 बायलो पेशंट. कांय जाण तर जमनीर गादी घालून वासपूस करूंक येतात एका पेशंटाची, वतना सगळ्यांची खबर घेवन चल्ली. दादल्यांक एंट्री बंद, तो मागीर घरकार आसूं वा पूत. गोंयच्या कथीत सुपर स्पेशालिटी वैजकी सेवेच्यो हॉस्पिसियोंत भयो भयो. हो हॉस्पिसियोचो फिमेल वॉर्डाची दशा पळयात. सापूच चुकना जाल्यार ह्या हॉस्पिटलात दुयेंतीक घेवन भितर सरपाची. कोणाक थंडी, कोणाचे प्रेसाव हल्ला, कोण जोरान फणफणटा जाल्यार कोणाक आनीक कसले दुयेंस. सगळ्यो दुयेंती बायलो खाटीर बरोबर एकमेकाची दुयेंसाय शेअर करतात काय म्हूण प्रश्न पडपाचो. चुकून वेल्यान खाटी वेल्यान कितें पडलें, कितें जालें जाल्यार जमनीर न्हिदिल्ल्या पेशंटाचें कितें जातलें तें आनी चिंतपाचें ना. वेल्यान हे परिस्थितीत नर्सीचे तोमणे आयकूंक जाय. असले परिस्थितीत ह्या वॉर्डात 5 मिनिट सुद्धा दादल्या मनशाक एंट्री ना, तो मागीर घरकार आसूं वा पूत. दारा भायल्यान आपल्या दुयेंतीक हे परिस्थितीत पळोवन ह्या दोगांकूय मारली तिडक. ऑलरेडी ह्या हॉस्पिटलान एक बेडार 4 जाणांक न्हिदोवपाची न्हिदिताच. फिमेल वॉर्डान तुमी कोणाक एंट्री दिना, तेजे बाबा स्वताच्या चेड्याक तेज्या पुताक एंट्री दिना, बरें सगळें मानता. पण तुम्ही सिस्टर्स जे उलयता पळय, ती भाशा यूज करता पळय, म्हाजे पण ते सिस्टर्स न्ही, लोकल जे लँग्वेज, लोकल जे कोण टपोरी आसता पळय तसली भाशा यूज करता. जाता जाल्यार हांव हेय मागता गव्हर्मेंट, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हणल्यार हेल्थ मिनिस्टर आसा पळय लेडी, हेय मागता की सिस्टर्साचेर मातशें लक्ष घालून तेंचो जो कॅरेक्टर म्हणजे स्वभाव आसा पळय उलोवपाचो तो मातसो सुदारपाचो. जर तर दुसऱ्या पेशंटाक तर कसलोय तर दुयेंस आसा, आपल्या पेशंटाकूय येवपाक शकता न्ही तो दुयेंस. हे तुमी चिंतता केन्ना, हे चिंतपाची गरज आसा. हेणेन जाता येतल्या बेगिनच्या बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी जे 12 वर्सां जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे पेंडींग उरला पळय हे जाता तितलें फास्ट करचें. आयज हॉस्पिटलान एक बेडार 4 लोकांक न्हिदता.
दुसरे म्हणटा ते बेडार न्हिदतात सकयलूय न्हिदता. इफ समज तर कोणाकूय तर वाट जाय वचपाक जाय तेणें वचपाचो कसो. दुसरे म्हणटा ते भायर स्पेरान 4 बेडां ऑलरेडी पडलेली आसा, ती युटिलायज करपाक ते जमनीर न्हिदता. आयज आमच्या हॉस्पिटलाची लिफ्ट आसा पळय टोटल बंद पडलेली आसा. लोक बावडे हातीन आपल्या आवय बापायक हातीन उखलून वयर व्हरून व्हरता, लिफ्ट करता फर्स्ट फ्लोराचेर. पेशंटाक न्हिदपाक फेसिलिटी ना, बेड ना, एक बेडीचेर 4 लोकां न्हिदता. सेकंड थिंग म्हणटा लिफ्ट चलना. जेन्ना पेशंटाक हाडलो पळय न्ही तेन्ना आमी हांगा उबारून हाडलो एका. ते सर्वंट 2 जाण आशिल्ले आनी आमी 2 जाण मेळून 4 जाणां उबारून हाडलो. सगळ्यात तोच प्रॉब्लम जाता लिफ्टीचो आनी मेन म्हणटा बेडीचो. गोंयची वैजकी सेवा सुपर स्पेशालिटी करपाच्यो सध्या वता थंय सरकारी गजाली. पेपराचेर घे म्हूण स्किमी. दक्षिणेंतले नवे ऑस्पिसियो तर जाता करून कितलीं वर्सां जाली पलतडूच गाठिना. आनी सध्या चुकना जावन ऑस्पिसियोत वतल्या दुयेंतींक जल्म नाका. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेवे कमर्शियल ब्रेक. लॉटरी पद्दत नाका, सबलेटिंगय नाका. नव्या आनी आदल्या शेकवाल्यांक शेक वांटपाचें वेगवेगळें धोरण करचें म्हणून शेकवाल्याचे सोसायटीची मागणी. थंयूय नीज गोंयकारपणाचो इशू. बीच चॅक पॉलिसी लागू करपाचेर एनजीटीन दिल्ले स्थगिती आड शेकवाल्यांनी हायकोर्टांत घाल्ली याचिका. मंगळारा हायकोर्टा मुखार येता. सोसायटीची सोमारा बसक जाली. गोंय सरकारान जो मेरेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करिना तो मेरेन स्टे उरतलो म्हूण 13 सप्टेंबराक एनजीटीच्या प्रधान खंडपीठान स्टे दितना स्पश्ट केल्लें. सरकाराक कोस्टल मॅनेजमेंट प्लान एनजीटीक दिवंक 30 नोव्हेंबर मेरेन प्राज आसा. ट्युरिजम सीझन सुरू जाता 1 ऑक्टोबराक. शेकवाल्यांक ते शेक नासतना हुमकळत म्हूण भंय. ही मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार आमची जी शेकां आहली बिचार त्याची गव्हर्मेंटान पॉलिसी केल्ली. ती पॉलिसी एनजीटीन स्टे दिल्ली ह्या पॉलिसीचेर इम्प्लिमेंट करूं नाका म्हणून. कित्याक CZMP प्लॅन जाले शिवाय. सो आमी एक रिक्वेस्ट करपाक एक मिटींग आपयल्या. आमी ऑल गोवा शेक ओनराच्या नांवान एक हायकोर्टान केस घाल्ल्या. ताचे हाल्या हियरींग आहा. मागपाक की आमचे एक बरो आउटकम येयल्या पुरो म्हणून आनी जी आमची बिचार शेकां आहा ते बेगीन आमकां अलॉटमेंट करून दिवची. एक आमचें जें सिस्टम आहा लॉटरी सिस्टम तें एबॉलिश करपाक जाय. आनी ताका लागून कितें जाता आतां हांव ह्या वर्साक म्हाका लागली लॉटरी दुसऱ्या वर्साक ताका लागता. सो आमी तें करपाक पावचना. आतां CCTV कॅमेरा टॉयलेट बीन ते इशू म्हणटून नो प्रॉब्लेम. बट दुसरे इशू आहा कितें? दुसरे जे इशू आहा लायवलीहूड इशू. थोडे शेकवाले आमचे साबलेटींग करता. हाका लागून आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां साबलेटींग पयलें बंद जावपाक जाय. There are people who were running shake for decades. Can you throw them out now? So that's why what we are saying, form a separate policy for newcomers and a separate policy for old shake. How newcomers? Suppose there are 10 shacks in one village. Take one for newcomers, which is 10%, and give additional shacks. So those shacks every year they can go for lottery. Anybody desires to apply, they can apply. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. मुरगांव PDAचे प्लॉट ऑक्शनाक काडटले जाल्यार तंत्रीक जाणकार इंजिनियरय ना. मुख्यमंत्र्याक पयलीं तांची वेवस्था करूंक सांगतलो म्हूण आमदार क्लाफास उलयला. क्लाफासान मुरगांव PDA अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. ताचें प्राधान्य खंय लोकांची कामां. बिल्डर आतां आमी सगळे आमगेले मेंबर घेवन आमी आतां मिटींग घेतली. इन शॉर्ट MS आमगे मेंबर सेक्रेटरी आहली पूण हिंगा सिच्युएशन आसल्या प्रमाणे टेक्निशियन कोण नाय. तर नो इंजिनियर हियर. तातूंत आनी जे डेवलपमेंटाचें आमकडे प्रॉपर्टी आसा हिंगा PDA कडेन पूण तेजो ऑक्शन करता जाल्यार ते जाय फॉर्मेलिटी टेक्निकल ग्रावंड सुद्दां इंजिनियर नाय. तेजेर सांगलां आतां वचोन CMाक उलोवन आनी डेप्युटी CMाक उलोवन 2 पोस्ट आसा 2 म्हाका JE आनी AE जाय. असिस्टंट इंजिनियर जुनियर इंजिनियर डेप्युटी WD ऑफिसर रिसोर्स हें घेवन हें पयलो हांव थरार घेतलो. आनी जे आमगेले ग्रांट्स इन एड तेवूय पयशे सारके पावले तेजेर हांव हें करतलो. न्यू प्लॅनिंग जे ODP ते आजून आमगे हिंगा ओपन जालें ना. सो तेवूय ऑलरेडी हांवें उलयलो आसा आमगे डेप्युटी CMा कडेन. तेवूय हांवें करून घेतलो. फाटीतून पयलें जे TCP आख्खें करप्शन म्हूण आख्खे पेपरार घासताले सगळे घासताले लोकां पयशे घेयले. आनी तुमकां खबर आसता ते जेन्ना 16B जे काडलें जे लँड केस टू केस म्हणून काडो ती
सो तेजेर जेन्ना पयलीं एक्स मिनिस्टर आसतना KCP 5300 समथींग एप्लिकेशन येयल्ले जे सेटलमेंट दोन चेंज करपाक, पूण हितून हार्डली 300 क्लियर जाल्ली. ही कोणाले क्लियर जाल्ली? मोठ मनशांनी, बीग वन. सो बारीक मनशां जे 300-400 स्केप म्हणल्यार तांकां बेनिफीट कांय जालना बारीक लोकांक. सो इतली पेंडींग आसाय आनी हांव म्हजे हेजेर हांवें चेराचेर बसलो हांव ती बारीक मनशांक पयलीं क्लियर करूंक लायतलो. हें म्हगे मेन आसतलें. मागीर मोठ मनशां बिल्डरां तांकां कायदा पडटलें आमी दिवपाचें. मडगांव पालिकेचे रिटायर्ड कामगारांनी सीओ घेराव घालो. काम सोडून 3-4 वर्सां जालीं तरी तांचो खंय PF अजून पडना. सीओक तांणी सोमारा गाडयेंतूच आडावन घेराव घालो. PF दिना जाल्यार लेबर कमिशनरा कडेन कंप्लेन करता म्हणून शिटकावणी दिल्या. सीओ कांयच आयकून घेवंक खंय तयार ना. बोट दाखयता PF ऑफिसाक. सीओ कडेन रस्त्यारच वाजलें. रिटायर्ड जावन रिटायर केल्या 2-4 वर्सां जालीं अजून म्हाका कितले पावटी मारल्यो तुमगे जाला म्हणटा. कशें जालें कोणाक ती सांगता तुमगे जालें कित्याक जावना? 4 वर्सां पासून आतां 2 वर्सां जालीं, आतां 2-4 वर्सां जालीं अजून पासून मेळोंक ना. सीओ मेळपा आयल्या सीओ बारसा मेळटा. आमी फाटीं मेळपा आयले ताका मेळपालो आमकां एक विकान सगळ्यांक PF कन्सल्टंट आपूण बसून हें करता म्हणपा लागलो. तेजे उपरांत आमकां एक वीक मेळोंक ना. आमी आतां दुसरी विका तिसरी विका आयले तरी पूण तें सांगता आमचे कडेन आपल्या लोकांक आमकां फटयता काय म्हणटा. हो आमकां फटयता. एक लेबर कमिशनराक कंप्लेन करपाची, आनीक पुलिसेक कंप्लेन करपाची, आनीक म्युनिसिपालिटी हें करपाची आनी तेजे FIR लॉन्च करता की आमचेर इतले मुख्य फायल सकट हांकां कितें जालें जाल्यार हांव 20 लाख तेंचेर आमी क्लेम करतले की तांकां कितें जालें जाल्यार तेंगे फॅमिली तुमकां दिवची म्हूण. शिरोडेच्या लोकांनी गांवांत ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानात बदल करचे म्हणून सुचोवण्यो CZMAक दिल्यात. प्लान परत ड्राफ्ट करचो म्हणून सुमार 800 लोकांची सयांचे निवेदनाची वरवीं मागणी. लोकांनी आदी सुचोवण्यो केल्ल्यो त्यो ड्राफ्ट प्लानात घालूं ना म्हणून कळटनाच नव्यो सुचोवण्यो CZMAक दिल्यात. सरकारान खंय अधिकाऱ्यांक परत गांवांत धाडचे. बदल सुचोवंक अधिकाऱ्यांक सहकार्य करपाची लोकांची आतां तयारी. सगळे सजेशन्स घेतली सगळ्यांची, कोणाचे कितें प्रॉब्लम आहा कितें तें सगळें विचारलें आनी आमी हाडून 30th हांगा सबमीट केलो 30th ऑफ लास्ट मंथ. सो एक फ्यू डेज बॅक पयर पेपरार हांवें वाचलें की शिरोडाच्यान कांयच ऑब्जेक्शन ना अशें म्हण आयकलें. पूण दोगूच कितें फिशर फोकाचें कितें तरी ऑब्जेक्शन आयलां अशें तेणें मेन्शन केलां. सो आमकां शॉक जालो परत एक कितें जालें काय म्हण. आमी दिल्लो इतले लोकांची सजेशन्स आशिल्लीं कांय इशूच ना जालो ना म्हण. पूण आमी आतां परत सगळे लोक एकठांय जाले आनी परत आतां आमी आजून सजेशन्स येता आमकां खुबशे चेंजीस आहा. कित्याक एक प्लॅन ड्राफ्ट करप इज नॉट दॅट इजी. सो थंय ताका कितें तरी खूब आख्खो विलेजाचो करता जाल्यार इट टेक्स टायम. सो लोकांनी सजेशन्स आतां परत दिलें आमकां आनी आमी परत आतां रीड्राफ्ट केला आनी आज परत सबमीट करपा आयले आहा आख्खे शिरोडेचे. करीत आहा आनी आतां आमकां फुडें आनी पत्ते दिवचे पडटले वा कितें तें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आहा तांकां. तेणी आतां आमचे सगळे आमी जे कोण शेतकार जावं हारवी जावं सगळे आमचे गांवचे भाडकार सगळे येयलेले आहा आनी आमी सगळे सायन मारून दिल्या ऑलरेडी. आतां आमगे तें सबमीट काबराला कडेन आहा तेणी आमचे एक्सेप्ट करची म्हणून आमची एक विनंती पत्ते प्लॅन आमी दिलो न्यू प्लॅन काडून दिलेलो आहा. सिद्धार्थ गोवा आनी कोस्ट गार्डान मेळून आंतरराष्ट्रीय कोस्टल क्लीनअप डे मनयलो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कोस्टल क्लीनअप दिसा सिद्धार्थ गोवा कोस्ट गार्डा बरोबर वांयगिणी दर्यादेग नितळ करता. दर्यावेळेर येता त्या लोकांनी दर्यावेळेर नितळ दवरपाची स्वता जबाबदारी घेवंक जाय म्हूण ह्या उपक्रमाचो संदेश. National Coastal Cleanup Day is basically celebrated every year on the 3rd Saturday of September. The main motive of this Coastal Cleanup Day is to raise the motivation and some factor to influence people to clean the coast, because now we are seeing more and more plastic coming towards the coast and the beaches are getting very much affected.
So if this continues at this rate, then ultimately one day our beaches will be full of plastic and not of any natural beauty will be remaining there. So what this day has been able to do is it has been able to create a sense of responsibility amongst people. We have organized the cleaning up of the Venginim beach. All the Siddhartha Goa employees have been participating in this every year. We have been doing this for the last several years, and during the last few years, we have been the Coast Guard has been collaborating with Siddhartha Goa. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.